झेडपी वेंचणुकेच्या निमतान गोवा फॉरवर्डान दिवाडे निवडणूक प्रचार केलो. गॅस सिलिंडर फुकट दिता म्हणून सांगताले, तुमकां कॅट केल्ले आहा 3 गॅस दिता म्हणून सांगून कॅट केला. सो कॅट करपी लोकांक कॅट करा. आमदाराचे सपोर्टर हे आमचे बॅनर पिंतात. बॅनर पिनूंक वचनाका तुमकां पिंतले आमी तकलेन दवरा. क्लियर कट सगळ्यांक सांगता हांव, बॅनराक हात लावचे पयलीं 10 चिंतात. दिवाळेचो फुडार दिवाळे उरतले काय कितें हो सगळ्या गोंयकारांच्या मनात येता की गोंय हें गोंय जाय म्हणून. दिवाळेचो विकास करतले. विकासूय हांगा चड जाल्लो जाता. विकास म्हणलो जाल्यार फाल्यां दिगंबर कामत म्हणटलो ब्रिज बांदया म्हणून आनी थंय 5% कमिशन घातलो आपलें. ते कमिशन खावपा खातीर तसलो विकास जाता. कोणाक धमकी ते ट्रान्सफर करतलो हें करतलो. जो कोणाक दोष दितलो ताचें नांव घेवन हांव एसेंब्लींत धाडटलो. मोठ चोरी म्हणटा ती ही. हे पयलें जें आतां SIR म्हणून चालू आहा, हे जे रिव्हिजन चालू आहा, इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन, हे इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन जे 4 डिसेंबर मेरेन आसा तातूंत जे मनीस जे अशे समुदायाचे लोक जे BJP वोट मागना तांचे वोटूच कॅन्सल करपाचे आहा. हे अशें करून चिटींग करून वोट घेवन गेम जिखूंक सोदतात. आमकां चान्स दिवंक जायना हें करूंक. आमी गोंयकारांनी हुशार आसपाक जाय, चतूर आसपाक जाय आनी अलर्ट आसपाक जाय. गोंयकार म्हणून हांव तुमचे कडेन मत मागता. सगळ्या धर्माच्या लोकांनी चिंतचें की आमी एक BJPक धडो शिकोवपाक फुडें सरले. दिवाळेक ताकपाक एक म्हाका चान्स दिवचो. तुमचे दिवाळेक कितें एक बरें घडोवया, दिवाळेक बरें डेव्हलप करुया. तुमचे हांगा दिवाळेची सॅम्प आहा ते राखुया.